sir, will the Minister for Fisheries be pleased to state whether the government is aware of the uncontrolled export of fish from the state of Goa, and if so, whether the government is aware that due to the same, Goans have to purchase fish at an expensive rate. The plans the government has. Speaker sir, the Honorable MLA Prudent सांगता त्या प्रमाणे ते ट्रेडिंग बिझनेस ते बिझनेस तेका आमी कंट्रोल करू शकना पण जे एक्सपोर्ट जो आहा गोयचेच नुस्तें न्हू जाल्यार जेन्ना नेबरिंग स्टेटींतून सवाय गावता जाल्यार ते इम्पोर्ट करतात आनी ते इम्पोर्ट केल्या उपरांत प्रोसेस केल्या उपरांत तो एक्सपोर्ट करपाचें सिस्टमूच सेपरेट आहा ते आमी गव्हर्मेंट हेजेर कांय कंट्रोल करू शकना. तुवें आन्सर दिले ते भाशेन सरकाराक your claim that no uncontrolled export is happening in the state of Goa is false. First of all, when you're basically getting here from Goa and it is being exported and Goans cannot do it, what is the use of this? When you are giving subsidies, will you bring in a policy that Goan economy goinkarak aim at lemo? Sang to mache. Speaker sir, जसे LOP सांगत्या प्रमाणे आमच्याकडे ती पॉलिसी ना. फकत एक आन्सर दी की तुवें सबसिडी दिले. Will you bring a policy to make sure Goans get this fish at subsidized rates? एक गजाल खरी आसा की आमी पॉलिसी डिसिजन घेता इन फ्युचर गोंयकारांक कशा पद्दतीन सबसिडायज रेटीन नुस्तें मेळटलें. आमचे डिपार्टमेंट आतां पर्यंत तांकां मत्स्य संपदा योजनेच्या अंतर्गत जी व्हॅन दिवपाक जाय, ज्यो स्मॉल गाडयो दिवपाक जाय, सगळो सपोर्ट सातत्यान सरकार करीत आसा. म्हणजे स्मॉल फिशरमॅन पासून तो व्हडलो सुद्धा गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो सबसिडीज व्हडली बोट घेवपाक सुद्धा सबसिडी जी आहा पळय ती दिता. बट ही पॉलिसी इन प्लेस ना. बट ती इन लॉंग रन ही पॉलिसी जी आसा केन्ना हाडलो तूं पॉलिसी लॉंग रन श्री विजय सरदेसाय पॉलिसी हाडपा ना. दोन दिसांनी हे सेशन जातले मागीर 6 म्हयन्यान मेळटले. येस बस बिकॉज सर 6 म्हयन्या भितरूच पॉलिसी हाडटा, हांव डिसायड करता कितें पॉलिसी हाडपाची, 6 म्हयन्या कंट्रोल हाडपाक.